आता आमगेलो टासाची परिकल्पना संस्थेचे यजमानी मानेस्तीन टीना कामत हांनी तुमकां तांगेल बुद्धिवंतकायेचे विचाराबद्दल थोडे माहिती दिवचे आसाची हांकां विश्व कोंकणी केंद्र आनी वर्धनी संस्थे वतीन वेदिरी स्वागत करता. तशीच हांगेले सांशेक वळख करून दिवका म्हणून रक्षा शेणे हांकां विनंती करता. धन्यवाद लक्ष्मी. नेक्स्ट सेशनाक पुन्हा स्वागत असा. आता सेशनाचे अतिथी जावन आसाची टीना कामत, नृत्यांगनाचे संस्थापिका आणि संचालिका, एक मल्टीडिसिप्लिनरी कलाकार, एड्युकेटर, एंटरप्रेनर आणि संशोधिका. टीना कामत हांनी मुख्य जावन तांगेले संशोधन परफॉर्मिंग आर्ट्साक शिक्षण क्षेत्र, हिलिंग आणि मानवी विकासांतू समर्पित केलेलं आसा. टीना कामत हांकां डान्स आणि एज्युकेशनांतू मास्टर्स पदवी प्राप्त आसा. टीना कामत हांगेले नृत्य कलाचे वाटचाल नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबईंतू सुरू जाली. नृत्य कला ओट्टू संगीताचे वरी रस दवरता आसतना टीना कामत हांकां काशी मठ आणि गोकर्ण मठाचे मठाधिपतीले समक्ष कला सादर करचे अवसर मेळ्ळे. कलाचो प्रभाव चड लोकांमध्ये पावचे उद्देश दवरून टीना कामत हांनी अनुस्मृतीची स्थापना केली, जे थेराप्युटिक प्रॅक्टिसेस, एक्सप्रेसिव्ह आर्ट्स आणि भावनिक समाधानाचे काम करता. टीना कामत हांगेले उद्योजिकेचे वाटचालची सुरवात परिकल्पना म्हणून एक लाईफस्टाईल ब्रँडानं सुरवात झाली, जे भारताचे कला आणि संस्कृतीचे प्रेरित आसा. परिकल्पना लाईफस्टाईल ब्रँड हँडीक्राफ्टेड बॅग्स, एक्सेसरीज, ग्लास बँगल्स आणि आर्टिसनल लोकांसमक्ष हजर करता. टीना कामत हांनी आता बियॉन्ड एकेडेमिक्स द थेराप्युटिक एज ऑफ डान्स इन एज्युकेशन हे विशयारी संशोधन करतसाची. हांव टीना कामत हांकां वेदिकेर येवन तांगेले अनुभव आणि कला विशयी माहिती दिवची विनंती करता. सगळ्यांक नमस्कार. म्हाका हें स्टेज दिलेल्याक नंदगोपाल मामा आनी उशा पाचीक मस्त थँक्स सांगताची आनी देवालो आशिर्वाद निमगून आईचें हें सेशन सुरू करता. सो मिगेल जर्नी म्हणून सांगचें म्हण जाल्यार तें एक मिगेल चायल्डहूड दाखोवन एक मिगेल इनर कनेक्ट आवट सुरू जाल्लें, एक इनर चायल्ड कनेक्ट. आतां सगळाले बिझनस एक्सपिरियन्सीस जावं तांगेल जर्नी विंगविंगड आसता. सो मिगेलें जर्नी स्टार्टेड विथ माय इनर कनेक्ट. सो इनर कनेक्ट म्हळ्यार कसं न्ही, आमी एक आमगेले ग्रोईंग इयर्स आनी आमगेले एडल्टहूड त्या पुरो जातना आमी आमगेलें चायल्डहूड आशिल्ली फेज विसरून वताची. आवर इनर चायल्ड आमी विसरताची, बिकॉज आमगेले सरावंडिंग्स चेंज जाता. पुरा आमगेले आमी इंट्रॅक्ट करचे लोक चेंज जाताची, आमगेले फिलिंग्स इमोशन्स पुरा चेंज जाताची. आनी आमगेले सनपण आशिल्लें आमी तें एक जेन्ना लोटू आमगेले एक फ्री एक उरलोच की कसन एक बाउंड्री ना अशी खेळची की एक फ्री फिलींग आसना ॲज यू ग्रो अंटील एंड अनलेस तुमगेल इनर चायल्ड कनेक्ट इज अ लायव्ह. सो मिगेल जर्नीन तूं मिगेल इनर चायल्ड कनेक्ट म्हाका मस्त इम्पॉर्टंट. सो मिगेल चेडवां ओटू हांव चेडूशें आसता, मिगेल फ्रेंड्स जाल्यार ओटूय हांव तशी आसता, व्हेरी फ्री अँड व्हेरी जोवियल. आनी म्हाका सगळ्याला उल्लोचें कनेक्ट करचें म्हाका मस्त प्रिती. कला म्हळ्यार सनपण तानू म्हाका मिगेल अम्मान मस्त एक बिझी दवरलेलो आसा. सो सगळ्यां मध्येन तूं ऑलवेज आय विल बी द लावडेस्ट वन इन द मिडल आनी मिगेल कजिन्सा मध्येन तुवें तशीची. सो तशें जावन ऑलवेज एक इंट्रॅक्शन आशिल्लें म्हाका. सो मिगेले जर्नी तशी सुरू जाली आनी हांवें मिगेले डान्सांतू मिगेले फायन आर्ट्सांतूच मिगेले सगळ्यांची चायल्डहूड आनी टील नाव ते कंटिन्यू हांव करतास. सो एक सना तुमकां एक मिगेले भरतनाट्यमाचे विडियो आयड लायक टू शो, मागीर हांव तुमकां नेक्स्ट एक्सप्लेन करता. Samode Guna Sayukta
So, a particular piece I had just performed after my graduation. Miguel graduation fine arts antu Bharatnatyam antu. So just this is the first performance after college Miguel. So dance makkashi help zal malari. Next slide galachi. Connect koruka. So before you start anything, first fix yourself. Generally business म्हणताना आम्ही जस्ट एक कसं नाही पण एक आयडिया घेताच आणि आम्ही हें करताची म्हणून स्टार्ट करताच. बट इन द जर्नी आमकां मस्त पुरो प्रॉब्लम्स येताच. बिकॉज आमकां तें कशी वता बिझनेस म्हूण कळना. मस्त पुरो फेलियर येता, मस्त पुरो प्रॉब्लम्स येता, स्ट्रगल आसता. सो आमकां तें कशी हँडल करचें म्हूण कळना. सो तुमगेल इनर सेल्फ तुमी फिक्स कर न्ही म्हण जाल्यार तुमकां बिझनेस ग्रो करच्याक मस्त त्रास जाता. यू हॅव टू लर्न इट द हार्ड वे. सो इजियर वेज फस्ट फिक्स युअर सेल्फ. तें मिगेल जर्नी हांव तुमगेलो टू शेअर करचें. सो हांव कशें केलें म्हळ्यार कनेक्टिविटी मिगेले इनर चायल्ड टू कनेक्ट जावन आशिल्ली मी ती म्हाका तें फर्स्ट पॉयंट हांगा हांव सांगिल्लें आसा कनेक्शन म्हूण. कनेक्शन म्हळ्यार तुमगेल विंगड आलो टू कनेक्शन न्ही, कनेक्शन विथ युअर सेल्फ. ओके. नेक्स्ट कॉन्शियस. कॉन्शियस म्हळ्यार तुमी कसं करता आसा ती तें बी कॉन्शियस अबावट इट. म्हळ्यार आमी जनरली काम करतना आमगेलें ध्यान खंयकी आसता, मना हजार विचार आसता, प्लॅनिंग आसता. म्हळ्यार तें खंय काम करता आसत थंय आमगेलें अटेन्शन आसना. विंगड पुरा मातें चलता आसता. हांव तुमकां सांगता आसा बट मिगेल मातें तेंच जाता. ओके. सो तें एक ओवर टायम डेवलप जावचें वस्तू. नेक्स्ट कलेक्टिविटी आणि क्रिएटिविटी. आतां क्रिएटिविटी येवची कशी, मायंड आमगेलें कलेक्टेड असल्यार मात्र एक आमकां एक थिंक करच्याक की हें एक विशय आमी कशी विंगड रिती प्रेजेंट करचें म्हूण. सो फायन आर्ट्स आशिल्ली न्ही तें म्हाका मस्त हेल्प जालेलें. बिकॉज एक्सप्रेस करच्याक जावं एक एक्सप्रेशन एक मिगेलें एक सिंपल थिंग लायक अ वॉच. आज हांव हें वॉच घाल न्ही बट रिंग वॉच घाला. सो दीस इज अ डिफरंट क्रिएटीव एक्सप्रेशन. सो तशी इवन हांव मिगेल एग्जिबिशन्स वतना मिगेल स्टायल ऑफ ड्रेसिंगची की चेंज करचें सो दॅट हांव मिगेल कस्टमर्सांक कळटा हां ओके हें अशी स्टायल करूं जाता. एक बर्डाचें नेकलेस घालें वीच नॉर्मली लोक अशी घाल न्हू खंय अशी वचच ना ती. बट हां तें घाल्लें मीत तांकां कळत जाता म्हळ्यार तें कशी स्टायल करी येता हें ओ अशी करूं जाता वय म्हणून एक तांकां एक कॉन्फिडन्स येता हें म्हाकाय करूं जाता म्हणून. सो तें कशी येता म्हळ्यार ती पुरो आयडियाज तुमगेल मायंड कलेक्टेड असल्या मात्र ओके तें एक फोकस्ड असल्यार मात. सो तुमी कितलेय बिजी आसूं पुरो कितलेय काम आसूं पुरो बट फॉर युअर सेल्फ तुमगेल खातीर एक सेल्फ लव एक आसूं का एक मे बी एक दिवसांत एक 5 मिनट तुमी दोळ धांपून अशी बसल्यारय पुरो तुमगेल मायंड एक कलेक्टेडनेसा येता आनी तें व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमगेल बिझनेसाकय एक फोकस येवच्याक. सो that will boost your creativity. So to me like a lotus, everybody knows where the lotus blooms. So you'll always be smiling like a lotus. So तशीची तें कशी येता म्हळ्यार कलेक्टेडनेस असल्या मात्र तुमी क्रिएटीव जावच्या जाता तुमकां आनी यू कॅन प्रेजेंट युअर आयडियाज तुमगेल जे कांय तुमकां कोरता म्हण मन आसा तें पुरा तुमी एक फोकस्ड रितीरी करूं शकताची. सो ताका एक तुमगेल जर्नलींग हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव मिगेलें आतां अशी न्ही की हांव एक 5 मिनट बसलें आनी म्हाका पुरा आयडिया आयले तशी जायना. सो दिवसभरान आमी मस्त पुरा काम करता आसा रांदप करता आसाची कसं न्ही आमगेले एक डेली चोर्स करता आसाची बट बॅक ऑफ द मायंड आमकां कसं एक पॅशन आसा म्हण जाल्यार आमकां आयडियाज येता उरताची. सो आमकां आयिल्ली तशी हांव मिगेल बुक आनी पेन ऑलवेज हँडी दवरता. सो आयडिया आयिल्ली तशी हांव बरोवन सोडता. सो मागीर परत म्हाका तें खंयची आयडिया म्हूण थिंक करता म्हणना जस्ट बूक पळयल्यार जालें ओके हें मागीर ताजेर हांव एलॅबोरेट करता. सो तें एक पॉयंट तुमकां युजफूल जाता. म्हळ्यार तुमकां एक वेळा तें पळय एक स्पार्क ऑफ हें येता कसं म्हणटात ताका लायट की हां ना हें म्हाका बिझनेस केल्यार वर्क जाता म्हणून. कसं जाल्यार म्हळ्यार आमगेले डे टू डे इंट्रॅक्शन्स मस्त आसताची मस्त जाणां वांटून आमी इंट्रॅक्ट करताची उलयताची थोडे आयकताची थंग बसून हांव विंगड स्पिकर्सां आयकता आनी म्हाकाय मस्त पुरो आयडियाज मेळटा ती. सो दॅट इज अ व्हेरी नायस वे टू मूव. नेक्स्ट.
सो तें एक वेळा तुमगेलें सेट जायना फुडें एक फील एक ग्रूव ओके तुमगेलें कसन एक फील तुमकां आसा ग्रूव आसा एक चायल्डहूड आमकां आसता म्हाका फॅशन डिझायनर जावका जावं म्हाका फोटोग्राफर जावका जावं म्हाका डान्सर जावका म्हाका मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें फॅशनय करता फोटोग्राफी करता डान्सय करता म्युजीकय करता बिकॉज म्हगेल्या अम्मान म्हाका पुरा एक ऑल इन वन बास्केट शें केल्लें एवरीथींग इन वन बास्केट आनी सगळ्यांनी तिका सांगचें आशिल्लें कसं जाल्यार तूं पुरा तुगेलें दुबय शिकयतास डान्सय शिकयतास म्युजीकय शिकयतास सो तान तुजी डिग्री हान तुजी डिग्री पुरान तुजी डिग्री जाली वेस्टर्न जालें इंडियन जालें सितार जालें खंयचें म्हणून येना एवरीथींग मागीर बट आत्तां म्हाका ताजी इम्पॉर्टन्स वॅल्यू मस्त कळटा कसं जाल्यार म्हळ्यार कोणेंय म्हाका कसं एक सांगल्यार टिना हें एक कोरया तुवें म्हळ्यार ओके हांव ना म्हणा खंयच्याकय ऑपॉर्च्युनिटी आयल्यार ना म्हणा आतां तेंची म्हाका नंदगोपाल मामान सांगलें तूं हांगा येवन उरलो का म्हणून ना म्हणी उशा पच्चीन सांगलें की टिना एक येवन उरलो का म्हणून सो आय सेड नो आय सेड अड्डे ना म्हाका कशी येता तशी हांव तुमगेलो तुमगेलो एक्सपिरियन्स शेअर करता म्हण सो तशी खंयची ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां मेळ्ळ्यार ना म्हणुकाची बिकॉज देर इज ऑलवेज समथींग यू कॅन डू विथ इट तें तुमकां ग्रोथाक मस्त हेल्प जाता सो तें तुमी ना म्हणूनच जाय सो फील अँड ग्रूव म्हळ्यार गेट इन टू द रिदमीक फ्लो कसो म्हळ्यार तुमगेले एक इंट्रस्ट आसता सान आसतना तें तुमकां विसरून वता कशी तुमी व्हड जाता पळय त्या पुरो विसरून वतात मिगेल पुतान सान आसतना म्हणचे आशिल्लें हांव रिक्षा ड्रायव्हर जाता मम्मा कसं जाल्यार रे बाबा म्हणचें न्ही सगळ्यांनी इंजिनियर डॉक्टर जाल्यार रिक्षा कोण सोडची म्हणचें ताणें सो तशी तेदन म्हाका तें थॉट तागेलें मस्त खुशी जाली सो यू नो दीज थिंग्स एक रिदमीक फ्लो येता आमकां सान आसतना सो मुगेल रिदमीक फ्लो कशें आशिल्लें म्हळ्यार डान्सांत कसं कोरका जावं फॅशनाक कसं कोरका म्हणून इंट्रस्ट बट कशी टायम गेले मागीर डान्सान तूं करचेक इंट्रस्ट आयलें डिग्री केली तें पुरो जालें आय स्टार्टेड टिचींग एट अ व्हेरी अर्ली एज फ्रॉम माय कॉलेज इयर्स सो इंट्रॅक्शन म्हाका चड जालें सो आय गॅदर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आणि ते प्रोसेस केलें ओके हें अशें आसता तशें आसता म्हणून ओपन मायंडार प्रोसेस केलें बिकॉज म्हगेलें अपब्रिंगींग म्हगेलें आनंदान म्हाका व्हेरी ओपन अपब्रिंगींग प्लस अ डिसिप्लीन संस्कार पुरो आशिल्ले बट अ मायंड ओपन मायंडेड तशी सो गो प्लेसीस आतां एक कडेन एक लायक आमगेलें थिंकींग आसल्यार आमकां विंगड ऑपॉर्च्युनिटीज कसो आसा म्हणून दिसना ऑर आमकां कोणालो टू कशी इंट्रॅक्शन करता म्हणून दिसना सो आमी भायर पडोवपाची की पळोवका विंगड आतां एक्झिबिशन्स म्हणाची म्हगेले बिजनसाचे हाजे सो विंगड कडेन हांव वता विंगड प्लेसीस एक्झिबिशन अटेंड करूंक कसं कळटा म्हळ्यार थंय वायब कशी आसा थंय लोकल एक मायंडसेट कशी आसा कशी बिजनेस करताची यू नो सो ऑल दोज थिंग्स नेक्स्ट ग्रास्प करचें आतां ना कोणें कसं सांगलें की यू नो टिना हें एक तूं चेंज केलें तें तुका लायक जातलें बिजनेसाक ना हांव अशीची म्हण हांव केलें रे तें मागीर म्हाका मुगेले बिजनेसाक ग्रो जायना ऑर कोणें एकली तुमकां अशी सांगू पुरोची जस्ट फॉर द सेक ऑफ सांगचें तें तुमगेलें डिस्क्रिशन तुमी करता मात की हांव तशें आसा बद्दलची की हें प्रॉब्लम अशें जाल्ला हांवें मुगेलें ह्या बिहेवियर आमी अशें जाल्ला हांवें म्हण सिंपल सांगचें म्हण जाल्यार तुमकां जनरली स्टॉलां येताची पुराजणी आनी म्हणटाची हें आमकां इतलें कमी मोलार मेळटा म्हण सो हांव तांकां एक्सप्लेन करचें आशिल्लें फुडें की ना हें हँडवर्क हाका अशी हाका तशी हें आमकां थंय मेळटा हांगा मेळटा म्हण अशी उडोवन वता आशिल्लींची आमी एक तें प्रितीरी दवन सोडचें तें तांणी उडोवन वचचें तेदन म्हाका इरिटेट जाता आशिल्लें सो मागीर मुगेल बामणा हांव सांगता तांणी म्हळें तें तशें तूं पुरो एक्सप्लेन करूं वचूनच एक स्मायल करता तितलेची कोणें कसं सांगल्यार आनी जस्ट लेट इट बी कसं जाल्यार ओवर एक्सप्लेनेशन कोणाकय आयकूच तितलें पुरसत ना पेशन्स ना तांगेलें एक मायंड सेट आसता बेस्ट थिंग इज टू स्मायल सो हांव तें एडॉप्ट केलें सो एडॉप्ट करून जातरी तें मुगेलें मेंटली तें एक ब्लॉक आशिल्लें तें ओपन जालें सो तशें हांव तुमकां सांगचें कोणें तुमकां कसं एक सजेशन दिल्यार तें तुमी यू शूड बी ओपन टू इट एंड यू टू ग्रास्प कसं आसा मुगेलें सरावंडिंगान तूं कशी वायब आसा की हें थंय विकूं जाता की ना सो ताजे खातीर तुमी ट्रॅवल करता दॅट्स वॉट आय सेड गो प्लेसीस पळय हाची वायब कशी आसा म्हूण 4-5 कडेन तेन्ना तुमकां ऑटोमॅटिकली कळटा ओके सो तशें जावन तुमगेलें ग्रोथ जावचें नेक्स्ट इज ग्रो सो तशें जावन तुमगेलें मेंटल ब्लॉक्स क्लियर जाता तुमी ग्रो जाताची नेक्स्ट स्लायड सो बीइंग मिस कंजिनियलिटी म्हळ्यार पीपल वील फॉरगेट वॉट यू सेड दे वील फॉरगेट वॉट यू डीड बट दे वील नेवर फॉरगेट हाव यू मेड देम फील ओके दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांव आतां मुगेल कस्टमर्सान येताना तांकां स्मायल करून ग्रीट करचें अशीची हान तूं चॅरार बसचें न्ही कोणें आयले भितर तुमकां एक 10 वेळा उठाका जातालें दॅट्स ओके यू नो पांया दूख जाता उबरोवन जाता सक्कट जाता मस्त हें आसता तूं एफर्ट आसा बट तुमगेलें बिजनेस ग्रो जावका जाल्यार ही एफर्ट्स व्हेरी नेसेसरी आसा 10 वेळा उठाका जाल्यार उठाकाची स्मायल करून ग्रीट करता तुमकां पांया कितले दुखी आसल्यार ओके इंट्रॅक्शन जावकाची रायट
सो इंटरॅक्शन नातल्या रे तुमगेले प्रोडक्ट सेल करूं का तांकां कसं म्हूण कळना, ते कशी स्टायल करूं का म्हूण कळना. ती हें वॉच हांव अशी दवरल्या रे रिंग वॉच म्हूण पळयता तितलेच्यान दवरताची. बट ते घाल नंतर तांकां कळटें कशी स्टायल करूं का. हे हाजे वेस्टर्न आवटूय जातवे, इंडियन आवटूय जातवे, केलो मुगेले पीसीस आसा. सो ते पीसीसांक तुमी इंडियन आवटू स्टायल करूं जायना म्हूण मस्त जाण म्हणटशिले. एक दीस हांव इंडियन आवटफीट घालून ते घालें. तेदन मस्त मुगेले रिपिटेटीव कस्टमर्स आयली, हे अशी जातवे म्हूण म्हणाली. सो ताजे खातीर तांकां एक सेन्स ऑफ हें दिवच्याक म्हळ्यार हें पीस अशी स्टायल करूं जाता म्हणाल्या खातीर तुमी स्टायल करता जाता एक वेळा. सो ते कसं जाता म्हळ्यार तांकां एक दे आर इन सो नेक्स्ट टायम तांणी तुमगेले रिपिटेड कस्टमर येताना दे वील ऑलवेज लूक आउट आज इटिनान कसं घालना म्हण, कशी स्टायल केलां म्हण. ओके, सो तें एक कनेक्ट तुमी बिल्ड करताची. सो दे वील नेवर फॉरगेट दॅट कनेक्ट. एक तुमी तांकां तुमगेले कितले बिजी आसल्यार एक 10 कस्टमर येताची आनी हर एकाक तुमकां अटेन्शन दिवका जाता. सो 1 मिनिट म्हणजे इगे लावलोचे, 1 मिनिट म्हणजे तिगे लावलोचे. सो तशी करतना सगळ्यांक एक तुमी अटेन्शन दिल्या वरी जाता. सो ते फिलींग आसा पळय तांकां विसरना की हांवें एक इम्पॉर्टंट कस्टमर म्हण तिणें म्हाका ट्रीट केल्लें म्हूण तें तांणी विसरनाची. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. हें आनीक वेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आज काली कसं जालां म्हळ्यार हांवें एक सगळी करता म्हूण एक मुखार वचचें आनी मॅरीड लेडिसांक ते चड रेस्पॉन्सिबिलिटी तांगेले कमी. तुमी पळयलें आसतलें ड्रीम हांव व्हड केलां, रेस्पॉन्सिबल कमी केलां पिक्चर. ओके, सो ड्रीम इज गेटींग बिगर दॅन वॉट आर रियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर. आजकाल तशें जालां मस्त कडेन. सो वॉट आय फील इज देर हॅज टू बी अ बॅलन्स. आतां तुमकां हांगा म्हाका आईचे सेशनां येवचें आसा. ओके, मुगेल पूत काली 12 घंटे की 1 घंटा आयला ट्रॅवल करून, न्हिदतना आमी लेट जाला. बट स्टील सकाळ उठून मसाला दोस करचें, ते जेवणाचें अरेंजमेंट करचें तें पुरा करपाचीच. मुगेल बामणा ते डब्बे दिवचे ते पुरा म्हाका करपाची, ताका एक्सक्यूज ना. बट हांव बिझनेस करता आसा तें तूं मॅनेज करी म्हूण म्हळ्यार जायना. एटलिस्ट आय डोंट फील दॅट इट इज रायट. केदन मुगेले बामणा ओटू हांव उलोवन की मुगेले बिझनेसाक तो सपोर्ट करता की वीथ वॉट एवर वेज एडजस्टमेंट करताच की आमगेली ड्युटी आसता की आमी रेस्पॉन्सिबल जावं आमगेले विंगड विशयारी. नॉट ओन्ली बिझनेस, ऑल्सो आवर हाऊस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर चेडूं दिकान रेस्पॉन्सिबिलिटीज ते आमी मायनस करूं जायना. सो दॅट हॅज टू ऑल्सो गो अलॉंग वीथ युअर बिझनेस. सो तुमी तुमगेले टायम बायफर्केट केल्यार करेक्ट जावन ते प्रिवियस डे तुमी मस्यण करता आसतलींची. सो प्रिवियस डे कसं पुरो आस म्हूण मेंटली तुमी रेडी जाल्यार की ह्या इतले घंटे उठान हांव हें काम फिनीश करता. एटलीस्ट इट वर्क्स फॉर मी. सो मुगेलें रंदप हें तें फास्ट जाता बिकॉज मेंटली आय थिंक हें उठान न्हू हें करता म्हूण. तें उठान जाता रे इतलें काम आसा म्हणून हें बसल्यार खंयचेंय काम जायना. सो इट सिमिलरली बिझनेसांतूय तशीची. सो यू हॅव टू कीप ऑन गोईंग एट इट. म्हणून बिझनेसांतूय कसं जावं म्हण पळोवका तुमी हें इट हॅज टू गो हँड इन हँड. एके तुमी सक्सेसफूल खंयचेय अंतू जायनाची. द जगल इज रियल बट द स्ट्रगल इजंट. केलो वेळा इट्स ऑल मेंटल. ओके, सो जगल आसा घर रेस्पॉन्सिबिलिटी आनीक बिझनेस ऑर्डर करचें, ऑर्डर पावोवचें, सकड इव्हेंट्स वच्चे येवचे, ट्रॅवल आनीक म्हणून इट इज रियल. हें जगल इज रियल बट स्ट्रगल केलो वेळा आमगेलें मेंटल चड जाता. म्हळ्यार मेंटल ताप घेवचे चड जाता आमी की हें करूं जाता की ना. जस्ट आमी एक प्लॅन आनी केलें जालें. लायक आय टोल्ड यू प्रिवियस डे आमी मेंटली एक मेकअप रेडी केलें जालें म्हाका हें काम आसा. एक वेळा आमी प्लॅन करूनासताची बट सडन गेस्ट येताची तेदना कांय करूं जायना. सो ताका अकॉर्डिंग तुमी एडजस्ट करता. ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देर. ते एक प्रोसेस तें हांव म्हणा की पुरा अशी करता म्हणून ते थोडे सकड आमकां एडजस्टमेंट आमगेले प्रोसेस आमी शिकताची. नेक्स्ट. हें मुगेलें फेवरेट कॉर्नर माय हॅपी स्पेस. सो हांव तुमकां सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तुमगेलें फूल बिजी शेड्युलान देखून 5 मिनिट्स तुमी काणू तुमगेलें एक हॅपी स्पेस म्हणून करता. सो मुगेल हॅपी स्पेस खंय म्हळ्यार मुगेलें चेडूं वांटू टायम स्पेंड करचें की मुगेलें आनामा थंय मुगेल माय मावाल थंय. सो दॅट इज माय हॅपी प्लेस. इफ दॅट इज हॅपी फॉर मी मुगेल पुरा बाकीच पुरा सेट जाता. सो फायंड युअर हॅपी स्पेस वेदर यू तुमकां तुमगेले ओटू टायम स्पेंड करचें यू लायक और तुमकां खंय एक ड्रायवा वचून आयल्यार खुशी जाता की और शॉपिंगा वचून आयल्यार खुशी जाता की समथींग लायक दॅट. एक दिवसान तुमी एक 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स तुमकां तुमगेले हाजे प्रकार कशी टायम मेळटा शेड्युला प्रकार तशी तुमी टायम काणू तुमगेले सेल्फ लव करपाचीच. दॅट इज द अनदर स्टेप टू ग्रो टुवर्ड्स युअर बिझनेस. बिकॉज तुमकां सेल्फ लव नातल्यार खंयचें तुमकां इंट्रस्ट येना मागीर
असं त्या कडेन म्हणून दिसता. बट ते तुमकां इंट्रस्ट सेल्फ लवान तुमकां इंट्रस्ट येवन तुमगेलो बिझनसय ग्रो करचे तुमकां आनीक इंट्रस्ट येता, घरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज घेवचे इंट्रस्ट येता. सो तशी हें मिगेल हॅपी स्पेस कशी म्हळ्यार मिगेलें म्युजीक आयकुचकी, मिगेल केलो स्पिरिच्युअल भजन्स आसाची तें घाल न्हू, जस्ट मेडिटेशन ब्रिदींग करची की, ऑर मिगेल फ्रेंड्स आवट उलोवच की, और मिगेल कसं प्लॅनिंग करची की, बरोवच की. सो ऑल दॅट इज माय हॅपी स्पेस, इंटरॅक्टिंग विथ फॅमिली. सो तें एक आसूं का. नेक्स्ट स्लायड. आनी दीस इज अनदर हॅपी स्पेस ऑफ मायंड. इव्हेंट्साक वचचें आनी हें पुरो कस्टमर्स आवट इंटरॅक्ट करचें, हांसचें उलोवचें. सो ते कनेक्ट बिल्ड करचें तें म्हाका मस्त इंट्रस्ट. सो मिगेल प्रॉडक्ट्सय तशीची. आनी असले कनेक्टीव एफर्ट्सां कसो म्हळ्यार तुमकां तुमगेल फेलो वेंडर्सय मस्त हेल्प करताची. लायक एक वेंडर येवन म्हाका म्हणाली, टिना तुगेले प्रोडक्ट्स पुरा विंगड नमनाचे आसा म्हूण. बिकॉज हांव म्हणलें वय तुगेले प्रोडक्ट्स लायक आसा, युनीक आसा. ती म्हणाली युनीक न्ही, तुगेले प्रोडक्ट्स स्टेटमेंट पीस आसाची म्हण. दॅट इज युअर स्ट्रेंथ म्हूण म्हणाली. तें म्हाका गोतना आशिल्लें. म्हळ्यार थोडे एक वेळा तुमकां तुमगेले स्ट्रेंथ्स तुमगेले फेलो वेंडर्सय सांगताची आनी तशी आमी तांकां सपोर्ट करताची. तांणी म्हणटाचे ओके हांव तुगेलें बँगल घेता, तें एक विडियो काडी म्हणून. सो हांवें तूं घाल न्ही हांवें, बट ते मस्त पुरा विडियोज आसाची वेर तांणी तुमगेले प्रोडक्ट एंडोर्स करताची, आमी तांगेले प्रोडक्ट्स एंडोर्स करताची. सो तशी तुमी मस्त कंजिनियल आसूं का विंगडाल संगतीची. हांव मिगेल मात्र पळयता म्हळ्यार जायना, कम्युनिटी ग्रो जायना, तुमगेले रिलेशनशिप्स स्ट्रॉंगर जायनाची, बॉन्ड्स बिल्ड जायना. ओके. सो तें एक तुमी ओपन मायंडेडनेस दवरका बिझनेस करचें जाल्यार चिकेश. तुमगेले सेफ गार्डय करका प्लस ओपन मायंडेडय आसूं का. सो तुमकां बिझनेस आतां एक तुमगेले एक आयडिया इतलें पुरा तुमी केलें, पुरा इनर चायल्ड आवट कनेक्ट जालें, हें तें आतां सांगिल तसले पुरा पॉयंट्स तुमकां तुमी केलें. सो आतां नेक्स्ट कसो म्हळ्यार इतलें प्रायोरिटायज तें थंय एक तुमकां ब्लायंडींग लायट्स दिसता जाल्यार आमगेले मन आतां तशी आसता. ब्लायंडींग लायट्स आमकां गोतना एक्झॅक्टली आमकां कसं न्हय कोरका म्हूण खंयचें बिझनेस करचें म्हूण. हर एक सेकंड कावंटरार तुमगेले प्रोडक्ट्साचे टायपाचे हें आसा ती सेल करता. तुमगेले कसं डिफरंट म्हूण. ओके. और तुमी कशी ते प्रेजेंट करताची ताजेर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. तुमी कशी दवरताची, कशी स्टायल करताची. लायक हांव तुमकां सांगलें ते पीसीस हांव घालून स्टायल करता, एकेमेगेल फ्युजन वेर आवट टू स्टायल करता आनी तांकां आयडिया मेळटा. सो तशी पुरा तुमी कशी प्रेजेंट करताची. सो तुमगेले प्रायोरिटी कसो पुरो आसा, बिझनेस प्रायोरिटी इन द सेन्स तुमगेले इंट्रस्ट खंयचे पुरो आसा. तुमी एक तें लिस्ट आवट कोर न्हू, तें पळोवका तुमकां फूल इंट्रस्ट खंयचें आसा म्हूण. तेन्ना तुमगे क्लॅरिटी मेळटा. ओके. तें क्लॅरिटी मेळटरी तुमी तें प्लॅन करूं येता की म्हाका ओके म्हाका आतां परिकल्पना आमी गेल्या, म्हाका बँगल्स, हँडबॅग्स, एक्सेसरीज. एक्चुअली म्हाका स्टार्ट केलें हांव बँगल्सान, बट म्हाका मागीर हळूहळूची हँडीक्राफ्ट हातूंत इंट्रस्ट आयलें. तशी हँडमेड बॅग्स सुरू केली, मागीर हँडमेड ज्युलरी असल पुरो एक्सेसरीज सुरू केली. सो स्टेटमेंट पीसीस हाडूं सुरू केलें बिकॉज म्हाका तातूंत इंट्रस्ट आशिल्लें सान दाखोवन. दॅट इज माय चायल्डहूड पॅशन वीच आय हॅव कनेक्टेड मिगेल बिझनेसाक. लायक आय टोल्ड यू कनेक्ट आसूं का म्हणून. सो तें हांवें कनेक्ट केलें आनी तें पळोवका तुमगेलें पर्पज फुलफील जाता आसवाय म्हणून. तुमकां बिझनेस म्हाका परिकल्पना करूं आसा. सो ओके परिकल्पना आमगेले पर्पज हें फुलफील जाता आसवाय, हें आयडिया केलें हांवें. ओके. तें जातरी तुमी तुमगेले प्रोग्रेसाक कसो पुरो रिक्वायर्ड आसा तें पुरो एक स्टडी करता, मार्केट स्टडी. हांव तुमकां सांगिल्लें गो प्लेसीस हें पुरा तुमगेलें कसो न्हय प्री रेक्विजीट हें पुरो हांगा थंय पावका जाल्यार गो प्लेसीस चॅक करात वायब कसो आसा, लोकल मायंड सेट कशें आसा, कसं न्हय लॅक आसा तें पुरा पळोवन तुमी प्लॅन करून प्रोग्रेस करता. ओके. मिगेले परिकल्पना मात्र न्ही, ते मिगेले परिकल्पनाचे लोगो हांव स्टार्ट केलेलें डान्स शिकोवन हांव स्टडी करतनाची कॉलेजां आसतना. सो मागीर हांवें इट्स ऑलमोस्ट बीन 30 years हांवें डान्स शिकोवन. सो मागीर हांगा येतरी मंगळूरा येतरी हांव हॅपी फीट आर्टिस्टीक जर्नी म्हूण एक सुरू केलें. सो तांतूं तुमगेल्या मस्त लेडीज डान्स क्लास येत आशिल्लींची आनी तांकां एक नमना तांगेलें एक पॅशन इंट्रस्ट आशिल्लें. आमकां सनपणां मेळ्ळीं मेल अन्नान पेटेनी. सो म्हाका एक शिक्का म्हूण आश आसा. येस. आतां एक एजा नंतर ऑफकोर्स तुमकां सगळ्यांक गोत आसची की हांगा दुखी थंय दुखी बैसू जायना, नी पेन हें तें. सो थोडे जाणां भरतनाट्यम शिक्का म्हूण मस्त मन आशिल्लें. सो हांव म्हळें ओके तुमी येयाची म्हूण. सो अकॉर्डिंगली तें सांचेडूं शिकोवचें भरतनाट्यम हांव हांकां शिकोवचें जायना. सो तें ऑल्टर करपा जालें. सो ताजे खातीर मस्त पुरो थॉट दिवपा जालें कशी करूं येता म्हूण. सो तें तांकां शिकयतना तांकां कम्फर्टेबल फील जालें. सो तें एक इम्पॉर्टंट वस्तू की तुमगेले कस्टमर्सांक जावं तुमगेले क्लायंट्स तुमी कम्फर्टेबल करता. सो मिगेल आनी एक क्लायंट काल येयली घरांतू.
सो ती म्हणचे तुगेला उलयतना म्हाका खुशी जाता, तुगेले घरा आयल्या घरा एक होमली फिलींग शे फील जाता. सो दॅट इज वॉट आय सेड, पीपल वील नेवर फॉरगेट वॉट यू फील, हाऊ यू मेड देम फील. सो ताजे खातीर येतात आनी परत, नॉट बिकॉज यू आर हॅविंग सम स्टेटमेंट पीस. तसं 10 शॉप्सां स्टेटमेंट पीस आसूं पुरो जाल्यार हां ही गेलो तूं म्हाका बिझनेस करतना खुशी जाता, ताजे खातीर येताची. सो तें एक वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. मागीर आमगेले डान्स क्लासान तूं मस्त बायल मनशांक उल्लोच्या कोणें ना, तांगेले मनात सांगू कोणें ना. सो आमगेले डान्स क्लास जातारी हाफ एन आवर हांव अशी बसत आशिल्ली जस्ट टू लिसन टू देम वॉट दे हॅव टू से. ते सगळें आमगेले हाफ एन आवर जाता. तेन्ना म्हाका दिसलें की वाय डोंट आय स्टार्ट अ कम्युनिटी म्हूण, वुमन्स कम्युनिटी. सो हांव सहचरी फ्रॉम मी टू वी म्हूण एक सुरू केलें. सो तांतूं एक 25 लेडीज जॉयन जाल्लीच. सो तांत आमी वन्स अ मंथ मीट करून अशीच तांकां कसन एक स्कील शिकोवचें, जावं तांगेले मेंटल हेल्थ अवेरनेस, कसन एक वेलनेसा प्रोग्राम, एक पिकनीक करचें, कसन एक लायक तांकां यूज जावं तसलें वस्तू करता आशिल्लें. सो ताजे नंतर हांव मागीर म्हगेलें बिझनस चेडूं भायर गेलीं शिकूंक. सो आय हॅड लॉट ऑफ टायम इन माय हँड. सो म्हाका म्हगेलें एक चायल्डहूड पॅशन परिकल्पना तशी जावन बॉर्न जाल्लें. सो तशें जावन आतां एक वर्स जावचें आयलें परिकल्पनाक ऑलमोस्ट. आनी इट्स बीन अ फॅब्युलस जर्नी. म्हाका मस्त जाण मेळ्ळींची आनी एक नमना तांतूं इंट्रस्ट येता, ऑलवेज एक एक्टीव फिलींग जाता, नेक्स्ट कसो करूं नेक्स्ट कसो करूं असो. सो तशी सो म्हगेल्या बामणाक हांव आयडिया शेअर करता आनी म्हणजे तुगेल पेस आव तूं म्हाका हें जायना, तूं आयडियाज खेरा बरोवन दवरी म्हणून. सो तशी जाता, तुमी एक्टिवली इनवॉल्व जाल्यार तुमकां आयडियाज येता उरता. आयडियाज आयली तशी तुमी बरोवन दवरका, तें एक इम्पॉर्टंट वस्तू. तुमी अशी बैसून थिंक केल्यार आयडिया येना एक एक वेळा. तुम्ही कामार आसतना आयडिया येवची कसं जाल्यार म्हणा तुमगेले मायंड तें कनेक्शन आसना मायंड बॉडी, तेदान मात तुमकां येवचें कनेक्ट. ओके, सो मस्त उलोवन जालें. लेट्स डू अ स्मॉल लिटल एक्सरसाइज. कोल्ड डे आसा जालें, जस्ट अ मिनट इट विल टेक. सो दीस हँड यू रब इट लायक दीस, एक हात खंयचे एक हात तुमकां, अदर हँड लायक दीस अँड कीप इट गोईंग. हाव मेनी ऑफ यू कॅन डू इट? जस्ट चेक. जायना कसं जाल्यार म्हणलें तेंच हांव म्हणलें मायंड बॉडी कनेक्ट, मायंड बॉडी कनेक्ट असल्यार जाता. ओके, सो आतां अशें कराची. ओके, जस्ट ट्राय टू जॉइन. यू कॅन जॉइन इट सिम्पली. क्लोज युअर आयज अँड ट्राय टू जॉइन इट. जातवा पळयाची, जातवा? ग्रेट. सो माय टॉक इज सक्सेसफूल. थँक्यू. नेक्स्ट हांव जस्ट एक म्हगेले डान्सा व्हिडिओ आसा ते एक प्ले करूयात की टायम आसल्यार. या 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 हें आमगेलें नाही हें म्हगेले कस्टमर्स रिपीटेड कस्टमर. सो स्टे इन टच. नेक्स्ट स्लायड. स्टे इन टच इज वेरी इम्पॉर्टंट. हांव तुमकां सांगिल्लें तशीची. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. सो ह्या पुरो आमगेले डान्स ग्रूप, ते आमगेलें सहचरी मिटींग आमगेले कंडक्ट केलेलें आमी एक टॉक आर्ट एंड क्राफ्टाचें. नेक्स्ट. सो ह्या पुरो म्हगेले कस्टमर्स म्हगेले फेलो वेंडर्स आनी. नेक्स्ट. ही आमगेली सहचरी मिटींग अशी आमी आउटिंग पुरा करता आशिल्लीची. नेक्स्ट. डान्स व्हिडिओ परिणिता.
questions? Yeah, please, please. तुम्ही बँगल मेकिंग म्हणलं सो आय एम ऑल्सो डुईंग थ्रेड सो आय डोंट नो हाऊ टू मार्केट इट हां घरकड कोण दवरला बट मार्केटिंग कशी करचे म्हणून आता पळया फर्स्ट प्राइस सेटिंग ऑल्सो हां हां त्यात कसं म्हणाली आता मी गेले हांव आतां फस्ट बिझनेस स्टार्ट करतना खंय दाखून सूर करचें म्हूण कळ्ळें ओके सो तेंच हांव म्हणालें तुमगेल कम्युनिटी तुमगेल फ्रेंड सर्कल जावं अशें गुर्तान तूं म्हाका तशी कोणाल की गुर्त जालेलो एक इव्हेंट पर्सन कोण ते मॉलान तांणी करता आशिल्ले तांगेल गुर्त जालेलो तांगेल एक मागीर म्हाका कळ्ळें तांगेल एक ग्रूप आसा म्हूण एक्झिबिटर्साल ग्रूप आसा म्हूण ओके तान जॉयन जातवा म्हणाल सो तान तूं जॉयन जाल सो वुमन नेटवर्कींग क्लब म्हूण एक आसा ओके WNC म्हूण तांगेल एक्चुली 5 इव्हेंट आसा ताजे डिटेल्स जाय जाल्यार हांव कशी फॉरवर्ड करूं तांकां वय सो तें तुमकां दिता सो तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट कराची तांगेल एक एक्झिबिटर ग्रूप आसा तांत जॉयन जाल्यार तांगेल एवरी मंथ इव्हेंट्स आसताची सो तांत तुमी पार्टिसिपेट करूं प्राइस फिक्सिंग पळय प्रायज म्हळ्यार आतां तुमकां तुमगेल कितलें मोल्ला मेळटा ताजे वयरी तुमी डिसायड करता तुमकां कितलें प्रॉफीट जावका म्हूण आनी प्लस हँडमेड म्हणटा ना त्याची केची यू कॅन वॅल्यू इट एट अ लिटल मोर वय देन रेग्युलर हें तुमकां बँगल्स खंयचे अवेलेबल कसला म्हणटा तुमी कस्टम मेड करताचे न्हय सो तशी हँड क्राफ्टेड म्हणटा ना चिके तुमी आनीक वॅल्यू ॲड करुयात देन रेग्युलर स्टफ थँक्यू या ओके थँक्यू 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 वेरी मच आता येदोळताय तुमकां माहिती दिलेले टीना कामत हांकां यादस्तिका देवन मान कोरका म्हणून विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हांकां विनंती करता.